गोंयांत नव्या कडक मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी 1 ऑक्टोबरासावन सुरू करपाचो निर्णय घेतिल्लो, मात आतां हो फुडें धुकलपाचो निर्णय घेतला। नवो कडक मोटार वाहन कायदो लागू केन्ना करतले तें अजून थारायल्लें ना, मात हांवें 1 जानेर 2021 सावन हो कायदो लागू करपाची सुचोवणी दिल्या, अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलां। आरडीएक्स गोवा खातीर दाबोळेच्यान प्रसाद नायक। न्यू मोटर व्हेकल एक्ट आम्ही 1 ऑक्टोबरासून लागू करपाक केल्ले, फक्त नोटिफाय जावपाक उरलेले, पूण माननीय मुखेलमंत्र्या कडेन हांवें डिसिजन घेवपाचे आमी पेंडींग दवरला। आमी हेजेर चर्चा करतले, कित्याक फायन इन्क्रीज करप आनी न्यू मोटर व्हेकल एक्ट एप्लाय करप म्हणल्यार ऑलरेडी आमचे पॅन्डेमिक सिच्युएशन अजूनही चालू आसा, लोकांक ऑलरेडी भरपूर त्रास आसा, ताका लागून आमी ते पोस्टपोन करपाक केला। आता कितले पोस्टपोन करपाचे, केन्ना लागू करपाचे ते माननीय मुखेलमंत्र्या कडेन चर्चा करून मागीर आमी डिसिजन घेतले। हांवें रेकमेंड केला वी विल इम्प्लिमेंट इट फ्रॉम 1st ऑफ जानेवारी 2021, बट हांवें डिसिजन चीफ मिनिस्टराचेर सोडला, तर माझ्याकडे चर्चा करून मागीर आम्ही जॉईंटली डिसिजन घेतले।